चले गाडी घेऊन ही गाडी घेऊन सात चाललेले आणि मोदी म्हशीची अडचण केली. कितक्या जाण आणले ते भुरगे? आता एक कितक्यान आणले भुरगे? 10 जाण आणलेले. आता कितें जाला तांकां? चड जाला सिरियस आसा. दोगूय सिरियस आसा? ना तो दुसरो तो काय ना मातशें हातीक बितीक लागला. गाडी चलयतालो पळय तो चड सिरियस. चलयतालो तो सिरियस आसा. कळना की ते खंयचे भुरगे आनी तेचेर खंय म्हणटाले ते चियेचे भुरगे? तांकां खंय आला? हांगा बामय गेला म्हण सांगला. ताका खंय आला रे? हांव साईराज तोरसकर, हांव करपवाडेचो. आतां हांगा हांवेंनी माडेलान हांवेंनी म्हणटा हांगासर एक इन्सिडंट जालो आनी इट वॉज व्हेरी बॅड इन्सिडंट. हांगासर गोरवां मदीं येयली आनी ते बाबड्यान गोरवाचेर गाडी मारली आनी तो पडलो. सो हांव एक सांगूंक सोदतां हांगासरल्या लोकल कोण आसा ताका. सो हांव मातशें गार्बेज उडोवची न्हू. ती गार्बेजी खातीर ती गोरवां बी हांगासर येता. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आमी एम्बुलन्सीक कॉल केलो. एम्बुलन्स कमीत कमी 45 ते 50 मिनिट्सां उपरांत एम्बुलन्स येयली. प्रेस पावले तरी एम्बुलन्स पावूंक ना. आनी आतां म्हाका अशें कळोन येयला कितें म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन एम्बुलन्स म्हणटा ती नात. आनी ही सुद्दां एम्बुलन्स तेंच्यांनी आज शिवलसून मागयली. कळ्ळें न्हू. ताका लागून हांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोणूय तो डॉक्टर डीन जावं कोण जावं डॉक्टर जावं तांकां मागीर सांगता की मातशें एम्बुलन्स तरी आमकां दिया की एम्बुलन्स सर्विसीस तरी दिया की एक्सिडंट जाता आनी लोक हांगा बरें अशें लोक मरतले रस्त्यारूच लोक मरतले. ताका इतलें सांगूंक तुजी आतां सोदता. कंडिशन कशी आसा? तेजी कंडिशन एक्चुअली व्हेरी बॅड आहा. तोंड धाडावला फूल. व्हेरी बॅड कंडिशन. ते रस्त्यार आपडलो तो. दुसऱ्याची फाटल्यान भरल्या तेजी? ना फाटल्यान बसला तेजी कंडिशन व्हेरी बॅड आहा. चलयतालो तो ओके आहा. ते नाव बी कितें काय खबर आसा? दिनेश कितें तरी म्हणून म्हाका दिसता. दिनेश म्हणटा तो गाडी